गोंयांत विंगड विंगड धर्माचे लोक एकवटान रावतात. तांच्या मदीं धार्मीक फूट घालपाचें काम भायल्यांनी येवन करचें न्हय म्हण गायिका हेमा सरदेसाय उलयल्या. बीफ बॅन जाल्यार गोंयच्या पर्यटनाक मार बसतलो. गोंय सरकारान साध्वी हिणें केल्ल्या विधाना खातीर तिचेर कडक कारवाय करची म्हण मागणी गोंयच्या कलाकारांनी केल्या. आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. We have come under all for Goa banner. Madam Sadhvi ही जी आयिल्ली आता आणि तिने स्टेटमेंट काढलो अबाउट हँगिंग पीपल फॉर इटिंग बीफ. म्हजें म्हणणें आहे की आमच्या युनिटीचेर तुमी आड येवं नाकात. आमी सामके गट आसा, तो जावं मुसलमान, हिंदू, क्रिस्तांव, पारसी, जो कोण आसा ह्या गोंयांत, आमी सगळीं एकठांय आसा, सामकी गट सदांच आशिल्ली आनी आज पर्यंत आमी सामकी गट आसात, एकामेकाक मोगान घेवन रावन आसात. आमी युनायटेड. डू नॉट इन्सल्ट अस by using words like hanging. How dare you use words like hanging in Goa? How dare you use for a thing that has not been banned as yet? Please respect the palate of the Goans. If you can do something respectfully, spread awareness in a respectful, nice manner. Do not give dhamkis. We will not tolerate it. For ages, Goa is known for communal harmony. Now, can anybody just come to Goa and say whatever she wants? And if she wants to say anything, we are going to keep quiet? Impossible. People in the past might have kept quiet. People say Goikar Nidya. Okay, it is not true anymore. Goikar Azun Niduna. Okay, we have come together here to show our unity, and we ask our Goa government, to take a stand against this, to take a strong stand against this, and we require a proper major illegal step against this woman who came to Goa and said certain things, and we stand against this. We all request our Goa government to register a case against her and take a legal strong action. आम्ही भुरगेपण कोंकणी, क्रिस्तांव, मुसलमानांक कांय खबर नासली. आता कोण येता, कितें उलयता, किडो घालता आमच्या मनात. आमची इतली बरी कम्युनल हार्मनी आसा ती कित्याक पाड घालून उडोवप आनी आमचो गव्हर्मेंट तेंचे उपकार मागता कितें एक्शन घेवंक. नाजाल्यार हांव नको आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी सगळ्यांक जाय जाल्यार आमी सगळे चड भायर सरून मस्ती करता ते भाशेन करपाची. आमचें हें मनान ना. फोर्स करूं नाकात आमकां. उपकार करून सगळे मागीर मागता. आमकां फोर्स करी नाकात. रस्त्यार येवन बोवाड करून चोड करपाचें पुणा वय जाय ना जाल्यार मागीर करचेंच पडटलें. आमी सोंसपाक जाय की असलो लोक आमच्या गोंयांत येवन असलो उजो घालून आख्या वर्ल्डाक आतां न्यूज जाला की गोंयांत बीफ बॅन केला म्हणून. म्हाका कितले फोन येयला जे आमचे रिपीट क्लायंट गोंयांत येताले ते म्हणटा आमी गोंयांत येयना. कित्याक गोंयांत येयना? असले इश्यू जाता देखून बीफ बॅन. थोड्या लोकांक बीफ खावपाक जाय, पूण आयज तरी हो इश्यू तरी आख्या वर्ल्डाक जालो जाल्यार आमचे ट्युरिजमाची स्टेट कितें जालें तुमी पळया. घेवया एक ल्हानसो विसव.